सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या मारिया कोसेसांव डिसुसा हेचे पासून आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसरे इंदेसांव भेटयता जुलिया हेलेना आल्वेस रॉड्रिगेस हेचे पासत. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ग्रेस फेर्नांडीस. जुझे मारिया आफोन्सो आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचीच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. सगल्या बायलां परस जल्मलोलो जुआंव बातिस्त एकलोच सुभाग्य अशें जेजू आस परगुट्टा. कित्याक देवान ताका मूड पातका विणे जल्माक हाडलो. आपल्या पुताची वाट तयार करूंक आदल्या कोरारान नव्या कोरारा मदें तो एक जावन आसलो कोडी, एक बांदपास. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमकांय देव ह्या संवसारान दवरता तेन्ना देवाच्या राज्या खातीर आमी बरे तरेन हो वावर करूंक देवान आमकां पाठयल्यात. तो 2 दिसाक आमी देवाच्या ह्या राज्यांत मोड्यांत वावर करूंक आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाच्या हे सेवेंत आमी करचूंक ह्या मिसाची भेटेन आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारीन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतोस करनान तुजी चाकरी करूंक आमी पाव म्हूण मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्याक हाताक हांव धरतां
हांव तुका सांगता भिवू नाका, तुका हांव आदार दितां. जाकोबा, किरकोळ किड्या, इस्रायल्या हीण ओलक्या किड्या, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो दितलो, नवो दांत्रो, दोडता तसलो. तो पर्वत मोडटलोय आनी फोडयतलोय आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वाऱ्यान तांकां लोटून व्हरतलोय. वादळ तांकां जोळी मोळी शिंपडायतलें, पूण तूं सर्वेस्परा सवें संतोसतलोय. आनीक जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत करतलो. गरीब आनी दोलडिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यंत ना, ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांचें आयकतलों. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाद पडलेल्या तोंगशाचेर नदी व्हांवश्यो करतलो आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो करतलो. ओरोणें आसा थंय तोळें करतलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुंटल्यो. ओरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलों, तशेंच बाबूल, भेंडी आनीक जैतुनाचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलों सोरू, सोरोळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलां म्हूण आनीक जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनीक समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. कोनवाळो सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. पुत्र म्हणया, सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवीक गायतां, सदां काल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रचनेक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. तुवें रचल्याय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनीक तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपोटकी तोगता. जबाब, सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. मळबा दोवा वरीं जैतिवंताक देंवय. पावसा वरवीं कुपांतलो तो देंवन येवं. उगटी जावं जमीन आनी उपजोन आमकां सोडवणदार. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जुवां विशीं जेजून पोरजेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नान जाताना जुवां परोस व्हड दुसरो कोण दुसरो उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां परोस ल्हान तो ताचेवून व्हड. स्नान जाता जुवांव आयलो तेन्ना ते आज पर्यंत सुर्गीचें राज नीट भोगता आनी बोड करतात ती तें जुंबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी समृद्धीचो निरोप जुवांव हे पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप भाग्यून इसायास प्रवादी किरीत भाशेन पोरजेक आश्वासन दिता की इस्रायलाचो पवित्र देव जो आसा तोच सोडवंडार आनी जो येवचो आसा ताचे विशीं तो आदी फुडेंच बाकीत करता. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान जेसू जुवांव बातिस्ताची तोखणाय करता आनी म्हणटा, सगळ्या बायलां परोस जल्मल्लो तांचे भितरलो स्नान जाता जुवांव सगळ्यां परोस व्हड, कित्याक आनी कोणूच दुसरो उपजूंक ना. कित्याक देवान जुवांव बातिस्ताक आपलो दूत कोसो वेंचून काडलो. कित्याक? सरवंडाराची वाट तयार करूं. आदल्या करारांतलो निमाणो प्रवादी तो जावन आसलो आनी नव्या कराराचो पयलो बाखणार, पयलो प्रवादी, पयलो जेजूची वाट तयार करपी जावन आसलो. किरीत भाशेन एक कोडी म्हणजे एक बांदपास कसो आदल्या कराराक आनी नव्या कराराक एक बांदपास करपी हो प्रवादी जावन आसलो. भाव भयणीनो, तरी आसतना जेसू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां म्हणटा, सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां परोस ल्हान तो ताचेवून व्हड. म्हणजे कितें? आपणाकूच खाली करता, खालतो जाता, आपुणूच आपल्याकूच ह्या सुर्गीच्या राज्या पासत दीस रात मेहनतीन वावुरता तो सगळ्यां परस व्हड. आमच्या जिवितांत आमकां जेजूची पाटलावदारां कशीं हें सुर्गीचें राज देवान फावो केलां. जेजू येवचो आसा हें आमी सगळीं बेस बरें जाणां, पूण सरवंडरान आमच्या हातीन हें सुर्गीचें राज दिलां तेन्ना आमी हे सुर्गीच्या राजा खातीर दिसपोटी मेहनतीन वावरूंक गरज. आमी जायते फावटी घडयेक मेहनतीन वावुरना. घडयेक आमची चाल, आमचें चिंतप, आमची वागणूक एके भाशेन बेसारमायेची जाल्या, एके भाशेन आमकां पळोवंक ना, एके भाशेन आमच्या वाद्याचे आमी जाल्या. आपल्या वाद्याचे जावन घडयेक सुर्गीच्या राजा विशीं आमी सगळे विसरल्यात. आयच्या दिसाक आमकां परतून एकदां जेजू उगडास करता. सगळ्यां परस सुर्गीच्या राजा खातीर आपुणूच ल्हान जाता तो ताचेवून व्हडलो. खालतिकाय आपणावप एक बरो गूण. आज जेजू एक खालतिकायेक म्हत्व दिता आनी म्हणटा, तुमी तुमच्या जिवितांत सुर्गीच्या राजा पासून ज्यो ज्यो ल्हान वस्तू करतात, ज्यो ज्यो तुमी सुर्गीच्या राजा खातीर आपल्या जिवितांत करूंक वावुरतात, ताचेर तुमचो आनी देवाचो आशिर्वाद आसतलो. म्हणटच किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक सुर्गीच्या राजा खातीर आमी वावरुया. ल्हान ल्हान वस्तू जायते फावटी मनशांक दिसती पडनात, जावं ती मागण्यांच्या, जावं ती आमचीच नवसरणी, जावं देवाच्या राज्या खातीर आमची तयारी, जेजूच्या येण्या खातीर आमी ह्या दिसांनी आमची तयारी करता, ती बरे तरेन अदीक आनी अदीक आमचे उर्बेन आमी ती तयारी जावंक आमकां आजुलो. आमच्या जिवितांत आमकां विचार करुया, खंय आसात आमी, खंय पावल्यांत आमी, आमचे ह्या जिवितांत जिवप आसा, कशे तरेन आमी जियेता, खरेंच उर्बा आसा काय आमकां सुर्गीच्या राज्या खातीर वावरूंक, खरेंच आमी आमच्या जिवितांत उपाय घेता काय, खरेंच दर दिसाक आमी मेहनतीन वावुरता, जावं तें उतरांनी, कोरन्यांनी, जावं आमच्या वेव्हारांत, अशें करिना जाल्यार आज तान आमी सुरू करुया. वेळ आजून भाव भयणीनो सोंपूंक ना, वेळ लागीं पावला खरो,
पूण आमी पोट तिरकेन वावरुया तेन्नाच की आमी खरे सर्गीच्या राजाचे पाटलावदार म्हूण दुसऱ्यांकूय दाखोड करूंक आमी दिसपोटी मेहनत करुया. हें करता आसतना आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय सोडवून आमी जोडून घेवया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका भोंपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचीच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कडेन सोद जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें उजवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें आनी हे वरवीं दीत दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या गुसा
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता हो जिविताचो उडो आनी सरभोडीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता खंय मरे देवाची माई सांगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून शिजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा आमचो दिसपटो गिरास समखांदी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां अंतांनी पडूं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसकान तुजे कुशे परमेन तुका शांती दी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी देवाची शिली तू संवसाराचे पाप कांतले आमचे काकूत को देवाची शिली संवसाराचे पाप कांतले आमचे काकूत को देवाची शिली संवसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान उतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायम घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21. संसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या